मोगाच्या भावन भयणो, आमी आमच्या जिवितांत पळयलां आसतलें जायत्यो कितें काणयो आमी आयकल्यो आसतल्यो. मनशाक सेकंड चान्स आनीक एक सोयीक मेळटा तसल्यो. आनी पयत पुस्तकांतूय आमकां जायत्यो असल्यो घडणुको आयकूंक मेळटात. देव मनशाक आनीक एक सोयीक दिता, आनीक एक चान्स दिता आपलें जीत बदलूंक. जशें उदाहरण म्हणल्यार भाग्यवंत पावलो, जो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, त्रास करतालो आनी तांकां धरून व्हरतालो आनी मारतालो. तो एक जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ताका जेजू आनीक एक सोयीक दिता आनी तो आख्खो एक फुडाराक एक बरो मिशनर तो जाता. तेच भायर आमी कालूय पळयलां, काल भाग्यवंत तोमासाची परब आमी समोर उरल्या. भाग्यवंत तोमास एक दुबावी मनीस. जेन्ना तो जेजूक भेट्टा, जेजू ताका एक भावार्थी करता आनी तो तेच भावार्थान येवन जेजूचो भावार्थ दुसऱ्यांक पजरयता. पेद्रूकूय पळयत जाल्यार मोगाच्या भावन भयणो, ताणें जेजूक 3 फावटी नाकारलो. पूण आयज आमी पळयता, आमी जाणा पेद्रू जावन आसा आमच्या पयत सुबेचो पयलो पापसाहेब म्हणून मानतात. जेजून ताचेर ही पवित्र सभा बांदली. आनी मोगाच्या भावन भयणो, हेच भाशेन आयज आमी आनीक एक मनशाची खबर आयकतात, ती म्हणल्यार मातेव. मातेव म्हणले आरामायक भाशेन मातायेस म्हणजे यावेचें देणें, द गिफ्ट ऑफ यावे. आनी जेजून आमकां ह्या आयच्या शुभोतान कितें शिकयता काय, आमी जाणा हे 2 वसूलदार जे आसले तांचे लागीं कोणूच तांकां बरे भशेन वागनासले. कित्याक समाजांत तांकां पातकी म्हूण समजताले. कित्याक ते रोमकारांचें काम करताले, धंदो ते एकठांय करताले लोकां कडल्यान आनी ते रोमकारांक दिताले. ताकाच लागून जायते लोक ह्या 2 वसूलदारांक पयस करतालो, समाजांत तांकां पयस करताले. आनी भोव करून हे फारिझेव जे आसात ते देखून तांकां तांचे लागीं ते येयच नासले, कांयच बिजनस देव करिनासले, पूण कांय तांकां सारकेच पयस करताले. आनी हे असल्या मनशांक जांकां समाजांत पयस केलेले आसात आनी जांकां समाज आपणावंक फाटीं सरता, तांकां आयज जेजू आपणायता. जेजू आयज तांचे बरें वयता. जेजू आयज ह्या मातेवाक, जो एक 2 वसूलदार, ताका तो आपणायता आनी आपल्याच्या शिसांच्या हिंडांत तो ताका भितर घेता. आयज मोगाच्या भावन भयणो, आमी ह्या वाचपांतल्यान 2 तरेचे 2 स्वभावाचे मनीस म्हाका दिसून येतात. पयलो म्हणल्यार मातेव आनी 2 वसूलदार. घोडी हांकांय कितें जाय आसलें समाजांक एक आमकांय भाग जाय आसलो अशें तांकां दिसत, पूण समाज तांकां दिना आसलो. पूण जेन्ना जेजू येता मोगाच्या भावन भयणो, तेन्ना मातेव फाटीं फुडें नासतना तो जेजूचो पाटलाव करता. आनी हेंच आमकां कितें दाखयता, जेन्ना मोगाच्या भावन भयणो आमी कितलीं पातकी जावं दी, जेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत येता आनी आमी ताका उक्त्या मनान काळजान घेतात, भितर घेतात, तेन्ना आमचें आख्खें जिवीत बदलता. आनी हें आमी मातेवाच्या जिवितांत न्हय, पूण दुसरे 2 वसूलदार तेय येवंक लागले. आमी पळयत जाल्यार न्हू, जेन्ना तांचे लागीं ताच्या घरांत तो जेवणाक बसलेलो आसतना दुसरे 2 वसूलदार येवन जेजू लागीं बसले. दुसरे स्वभावाचे मनीस आमी आयज पळयतात ते म्हणल्यार फारिझेव, जे जेजूचेर चिडटात, कित्याक तो वायटाव्या बरे बसून आसा म्हणून. आनी ते प्रश्न करतात ताच्या शिसांक. हातूंतल्यान कितें दाखोवंक सोदता मोगाच्या भावन भयणो, जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत जाता आसतलें, केन्ना आमचे घोराब्यांत आमच्या इश्टा मित्रां मदें आमी पळयलां आसतलो, आमचो एक भाव ओ भयण जी पातकाच्या मार्गान आसली, पूण ती आतां बदलल्यात, आपलें जिवीत ताणें नसरणी केल्या आनी बऱ्या मार्गान चलता. तेन्ना केन्ना केन्ना आमी खुशाल जावचे खातीर मोगाच्या भावन भयणो आमी जेलस जातात आनी आमी तांकां आनी कितें वायटूच चिंततात. आयज आमी ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी पळया, आमी कसले स्वभावाचे मनीस काय. आमी जेजूचो उलो आयकतात आनी ताचो पाटलाव करतात ती, वो आमी
दुसऱ्यांची गजाली करून तांकां वायट चिंतून वा तांचें वायट मागून तसलीं मनशां जाल्यात काय हें आमी प्रश्न आमी आमचे मतीन धरुया आनी जेजू लागीं कृपा मागुया. ताच्याच उल्याक जेजू आमकां आपयता मातये भाशेन ताच्याच उल्याक आमी वय म्हणून आमी ताकाच परगटूंक देवा लागीं हीच कृपा आमी मागुया.